नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कोंकणी कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव एक सुधा मूर्ती हांगेल काणी सांगता. अमरत्वाची आशा म्हणून. एक गांवांतू एक राय आशिल्लो. तागेल देशांतू लायक मात्ती लायक बेळे जाता आशिल्ले. कसो वयल्यारी लायक बेळे जाल्यारी तागेल देशा जन दुर्बळे. इते म्हणारी तांणी केलेले बेळेचे अर्धा पशी चड कर म्हणारी टॅक्सा रुपारी तांणी राया दिवका आशिल्ले. राया एक विचित्र आशा. ताका जनांनी केन्नाय ताका पळोवका, तागेले उडगास दवरका, ताका भारी मर्याद दिवका, असले एक विचित्र आशा. ताजे खातीर तो तागेलेची मुर्ती करून थंय सगळे राज्यां भितर थंय दवरेश करयता. तशी जनान घोडलेलो दुड्ड पुरा टॅक्स म्हूण ताणें घेवन हाका खर्चुचे. जनां पाप दुर्बळपणाची. तशें जावन जनांक राया वयर भारी कोपस. एक दिवस रायाला आसतनाक हिमालया दुखून एक संन्यास येता. रायाक तसल पुरा संन्यासी म्हळ्यार भारी प्रिती. तो ताका प्रितीन आसतना आपोवन रावळा रावून सत्कारनी करता. हेर दिवस संन्यासी वच्च्या भायर सरता. तो वतना राया सांगता, तूं केलेलो सन्मानांनी म्हाका भारी खूश जाली. हांव आनी वता जाल्यार तुगेले तोंडार म्हाका कसं की एक दुखी दिसता कसं तें म्हूण म्हणटा. तेन्ना राय तागेलें सांगता, स्वामी म्हाका एक आश आसा. कसं म्हळ्यार हांव मरूंक नज, हांव अमर जावन आसुका, जनान केन्नाय म्हाका पळोवन आसुका, म्हाका विसरूंक नज म्हळ्यार एक आश आसा म्हगेल्या मनांत म्हूण सांगता. तेन्ना संन्यासी सांगता, हें कांय व्हड विशय न्हय. हांव हिमालया भितर मस्त तपस्या केला, मस्त साधन केलां, मस्त ध्यान केलां. थंयचे मस्तितले औषधा गूण आशिल्ले बी घेवन आयला फलाचे. तांतूं भितर एक बियेक अमर जावन आसचे तशें करचें फल जाता. तें खेल्लें म्हूण जाल्यार तूं अमर जाता. जाल्यार कसं म्हळ्यार ती बी पुरा भरसून आसत. तें खंयची बी अमरत्व दिवची तसल फल दिता म्हणून म्हाका कळना म्हूण सांगता. म्हाका इतली पुरा बी ओटोवची भरसला म्हूण सांगता तूं. तांतूं खंयची फल म्हूण म्हाका कशी कळटा म्हूण निमगीत रायो. तूं पुरा रुखाचें एक फल खावका, तें अमर जावचें फल खातना तुका कळटा. तुका एक नमुन्या आनंद जाता मनांत, हगूर जाता देह. तेंच तें अमरत्व दिवचें फल म्हूण तुका कळटा म्हूण सांगता. जाल्यार त्या बी ओवच्याक थोडे शर्त आसा म्हूण सांगता. कसो तें तूं सांग, कसो शर्त जाल्यार हांव तें करता म्हूण सांगता. कसं म्हळ्यार सुरवे शर्त कसं म्हळ्यार ही बी पुरा तुगेले रावळाराच्या तोटां सुद्दां वोवका तुवें. दोनी कसं म्हळ्यार तें वोवच्याक कोणय तुवें कामाच्याक मजूर दिवन हाडूना. तांणी जावन प्रितीन तुगेले वयर येवका. तिनीच कसं म्हळ्यार मागीर जालेलें फल तूं सगळ्यांकय दिवका म्हूण सांगता. जायता म्हूण सांगता तो. रायो डंगूर मारयता. कसं म्हळ्यार रायालें रावळारा सुत्तू तोटां भितर बी ओवचें काम आसा. हाका पुरा जनान तांतांनीची प्रितीन येवका. ताका कसले मजुरी कोणाकय दिनाची. तुमकां येवचें मन नातल्यार ताका शिक्षाय ना. तुमी जावन येवका म्हूण डंगूर मारयता. त्या रात्री ताका न्हीद पडना. फायबर जन येताची हें ओवोका म्हूण सकाळीं उठान तो तोटां वचून पळयल्यार एक नर मनशापणी नाच थंय. तो लेखता, हांव जाल्लो आईल वग्गी जाल दिसता, थोड्या वेळान येतलींची म्हूण लेखता. खडे घंटे जाता गेले 12 एक घंटे जाल्यार एकलेपणी कामां येनाची. ताका आश्चर्य जाता. तो मंत्रीला निमगीता, इत्ते तें कोणा येयनीची मेगेल खातीर म्हणून. तेन्ना मंत्री सांगता, म्हाकाय गोतना राया, हांव गुढचारी पटोवन सोदून काडयता म्हूण सांगता. गुढचारी गांवां भोंवच्या वता. थंय वतना एक वरान तो येता आनी राया सांगता, नमस्कार कोन्न राया तूं कोप्पू नज, हांव आतां सांगचें उत्तर मेगेल न्हय, जनान उलयलेलें उत्तर तूं सांगिल्लें निमित्त हांव तुका सांगता म्हूण सांगता. राय सांगता, ना बा तुगेले वयर कोप्पना म्हूण सांगता. तेन्ना तो सांगता, राया जन कसो उलयता म्हळ्यार हें राया कांय काम ना. आमी धर्मा वचून घोळकाकय आमी घोळलेले आमगेलें जिवन पावना तो घेत तर आसा. आमकां कांय काम ना हांवें, आमी कोणेय वचनाची म्हूण तांणी उलयता आशिल्लींची म्हूण सांगता. अरे वय म्हूण म्हणटा रायो. तेन्ना तो मंत्रीला सांगता, म्हाका गुतना आशिल्लो हो विशय. तूं एक करी फायदो करून तांकां कर म्हळ्यार टॅक्स उणी केला म्हूण सांग.
अर्ध केला म्हणून डंगूर माराई म्हणून सांगता. तशी डंगूर मारयताची पांय दुखून रायाक करा उणी दिवका तुमी अर्ध दिल्या पुरो म्हणून. हेर दिवस पळयतना 100 जन कामां येताची. राया खुशी जाता. तो वयता त्या पळोवच्या तांणी पुरा काम करचें. कितें रे तांणी काम करतना ताकाय तांगेलो ओटू काम करया म्हूण दिसता. तो वयता आनी तांगे लागीं ओटू मेळ करतना ताका तांगेल मना कसं येची म्हाका सांगता म्हूण तांगेल मना आस म्हूण तो लेखता. ताका कळटा तशीची आनी तो निमगिता. तुमकां कसं पुरा जावका हांगा हें ओवच्याक न्ही म्हूण सांगता. तेन्ना तांणी सांगता जे राया ओवच्या विशय न्हय, आमी आमगेल घर पुरा ते न्हंयचे त्या बदीन आसा. आमी हांगा येवका जाल्यार एकय दोणयेर येवका, एकय पोंवतर येवका, नाव एक सुत्तू काण येवका. आमकां एक सांगता वशील जाल्यार आमी सुलभ रेकड येता आशिल्लींची म्हूण सांगता. हो वय म्हणटा तो एक सांका बंदोची आज्ञा दिता. मागीर थोडे दिसान सांगताची राया आमगेल गांवांत वैद्य नाची, आमगेल आनम्मा कांय न जसता, आमगेल चिरडुवां कांय न जाता, आमकां कसो कोरका म्हणून कळना म्हूण सांगताची. हो वय म्हणटा तो गांवां बरी शुश्रुशालय म्हळ्यार आस्पत्री करूं सांगता आनी वैद्यांक पुरा दवरता. मागीर थोडे जन येवन आमकां शाले जावका, आमगेल चिरडुवांनी शाले वचुका म्हूण सांगताची. थंय करयता. मागीर थोडे जन सांगताची आमकां रस्तो समना तशें देखून आमी हांगा येतना वेळ जाता म्हूण सांगताची. थंय करयता. हें करतची चड जन राया वयर प्रीती जावन कामां येताची. आनी राय वय तांगेलो ओटू काम करता देखून तांकां एक भारी उमेद येता. ते बी पुरा ओवून तरी तांणी सांगताची राया बी वयल्या पावना ताका उद्दां घालका नवें, न्हंयत दुखून गांवभर उद्दां येवत तशी एक विलावर कोरका म्हूण सांगताची. राय तें करता. 3 वर्स म्हणटना पुरा बी सशी जावन व्हड रूख जाता आनी पुरा काही फल जाता. एक दिवस फल काडचें म्हूण जाता. मस्त काण ठेहाण दवरताची, पुरा नमुन्या फल काडटाची, विंगळ दवरताची. आतां रायान पुरान तो लेखक फल काडका. तेन्ना रायाक इतले 3 वर्स तांगेलो काम करतना एक पळयलें ताणें कसं म्हळ्यार एक बी आशिल्लें सशी जाता, तें व्हड झाड जाता, व्हड रूख जाता, ताका फूल जाता, मागीर मूस म्होंवा मूस पुरा येवन ताका परागस्पर्श जाता, फल जाता, फल पिकता, थोडे फल पडटा, वपास ताजे मुळांत तूं सश किर्लता. अशान कामां येतलाल घरांतूय तशीची मंतार अशी ल्हान अम्मा मेल्ल्यांची, थोडे जनान चिरडूं जाल्ल्यांची. तावळी हें एक चक्र जावचें, व्हड जावचें, मरचें ताका कळटा. हें प्रकृती भितर जातर आसा. मनशांतूय जाता, प्राणीलांतूय जाता, झाडांतूय जाता. त्यामुळे हांव कसलें एक अमर जावका म्हूण म्हगेल मना येतर आसा म्हूण ताका कळटा. तो सांगता ना म्हाका पुरा फल खावन पळोवचें ना, सगळ्यांक फल वांटी म्हाका एक फल दिल्या पुरो खंयचेय जाता म्हूण सांगता. एक दिवस मंत्री येवन सांगता राया तुका एक विशय सांगता आशिल्लें म्हूण सांगता. कसं तें म्हूण सांगता. राया गांवां भितर जन पुरा तुगेल वयरी कवन बांदून तुका होगळसून तें पुरा गायन करतर आसची, तुका आशिर्वाद दिता आसची. आमगेल रायान मस्त काळवान चोका, राया आरोग्य मेळका म्हणून देवाल्या मागतर आसची राया म्हणटा. तेन्ना राया कळटा ओ जनाल मना वाचता पळय तेंची बदलचें अमरत्व म्हूण ताका राया कळटा. चिरडुवान काणी कशी दिसली? आनी एक वारां तूं नव काणये ओटू मेळया. नमस्कार.